येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. होळये उपरांतच घेतलेले सरकार मोगोवपाचो तेंको घेवपाक 80% भाजपा आमदारांचो विरोध. केंद्रान नेमलेले ऑब्झर्वर घेतले निमणो निर्णय. फाल्यां घेतले 39 उमेदवार आमदारकेचो सोपूत. गणेश गांवकाराक केला हंगामी सभापती. आयज घेतलो राज्यपाला कडल्यान सोपूत. आयजय गोंयांत गरमी. फुडले 5 दीस सुके सडसडीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराची हंगामी सभापती म्हण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें नियुक्ती केल्या. आयज दोनापावलच्या राजभवनात राज्यपालान ताका सोपूत दिलो. हेर आमदारांक सोपूत दिवपाचे अधिकार गांवकाराक दिल्यात. राज्य विधानसभेचे नव्यान वेंचून आयिल्ले वांगडी फाल्यां म्हटल्यार 15 मार्चाक सकाळी 11:30 वरांचेर गांवकारां मुखार सोपूत वा एफर्मेशन करतले अशें राज्यपालाच्या कार्यालयान म्हटलां. हेर राज्यां बरोबर गोंयांतय निकतीच वेंचणूक जाली. भाजपाक 20 जाल्यार काँग्रेसीक 11 जागे मेळोवपाक येस आयले. अशें आसलें तरी आजुनय मुख्यमंत्री कोण तो निश्चित जावंक ना. दोतोर प्रमोद सावंत हो सद्याचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री, जाच्या फुडारपणा खाला भाजपा वेंचणुकीत देंविल्ली. 39 MLAक शपथ दिवपा लागून समत केल्ले आसा ते फाल्यां सकाळी 11:30 सभापतीची कायदेशीर निवड हावजान जाता. सगळं नॉमिनेशन फायल करून सगळे MLA वचतो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सरकार घडोवपा खातीर मोगोवपाचो तेंको घेवपाक भाजपाचे सुमार 80% नव्या आमदारांनी विरोध केला. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडेन सांगले. पूण MGPचो सपोर्ट घेवप काय ना ताचो निर्णय केंद्रीय समिती घेतली खंय. गोंया खातीर नरेंद्र तोमार आनी L मुरुगन निरीक्षक म्हूण काम पळयतात. उमेदवार आनी कार्यकर्ते होळी खेळा उपरांत निमणी घोशणा जावं येता. भाजपाक 20 जागे मेळिल्ल्यान 3 अपक्ष सयत भाजपाक थेट कौल मेळटा. MGPन भाजपाक तेंको दिवपाचें पत्र दिलां, पूण गरजेपुरते आमदार आसात. सुदीन ढवळीकराच्या राजकारणाचो इतिहासय भाजपाक अडचणीत हाडपी. अशें आसूनय तेंचो तेंको कित्याक घेवचो असो प्रश्न फोंडा तालुक्यांतल्या कांय आमदारांनी आनी मंडळांनी विचारला. ते विशीं तानावडेक विचारल्यार तो म्हणटा, मोगोवपाक वांगडा घेवपाक आमदार आनी कार्यकर्त्यांचोय विरोध आसा. देखून ताचेर कितें तो निर्णय केंद्रीय मंत्री घेतले. MGPचेर हॅप्पी म्हजे कडेन खूब जाणांनी म्हाकाय मंडळाचे अध्यक्ष आमचे खूब जाणांनी घेतिल्ले आसा. खूब जाण येवन सांगतात. पण तो निर्णय जो आसा तो आमच्या हातान तसो निर्णय ना. आनी आमी कितें सजेस्ट कारण म्हजें तर उलोवप जावच ना तेंचे कडेन. तेंच्यांनी निवडणूक जावच्या पयलीं म्हजें उलोवप नासलें आनी म्हजे कडेन तेंचो कोण संपर्कानूय ना. आनी त्यामुळे म्हज्या पुरतो विशय सोंपला तो. म्हाका कांय वेगळें खबर ना. तांचो विशय आसा तो केंद्रांतले लिडरान ते डायरेक्ट ते हांगा कोणा कडेन उलयनात, ते केंद्राक उलयतात. त्यामुळे तेंचे केंद्रा कडेन कोणाक तरी उलोवप जालां आसतलें. पण ऑब्जेक्शन हें सगळ्या वटेनच्यान आसा. आमदारांनी बऱ्याच जाणांनी म्हाकाय फोन करून सांगलें. बरेच आमचे आमदार मोर दॅन 50 कितें 80% तरी आमदारांचो विरोध आसा ताका. आनी बरेचशे जाण आमच्या कार्यकर्ते म्हाका फोन करून सांगतात हें कित्याक करतात तुमी. सोपूत विधी सयत निमाणो निर्णय होळये उपरांतच जावं येता. भाजपान राज्यपाला मुखार सरकार स्थापनेचो दावो अजून केल्लो ना. अशें आसूनय विश्वजीत राणेन राज्यपालाची भेट घेतल्या. त्या संबंदांतय तानावडेक प्रश्न विचारले की म्हाका दिसता आमचे ऑल इंडिया 4 राज्यां भितर सरकार मेजॉरिटी मेळिल्ली आसा. आनी ताका लागून सगळ्या राज्यांचें तें बरोबर करप अशें तेंचें आसा. आनी केंद्र ज्या वेळाचेर ठरयतलें म्हाका दिसता मोस्टली आतां होळी जातकच जातलें. आनी म्हणून तर आमच्या असेंब्लीचो टर्म हो 16 तारीख सोंपता. आनी म्हणूनच आज गव्हर्नरान सिनियर आमदार जो आसा ताका वोट दिली, शपथ दिली. आनी ताणें ताका हें केलो, डेप्युटी अपॉयंट केलो की ताणें बाकीच्या 39 आमदारांक तांच्यांनी शपथ दिवची. आयज मणिपूरूय अशेंच मणिपूरची टर्म तांचो म्हाका दिसता 19 तारखे तरी सोंपता. तेंचो काल असोच सिनियर आमदाराक शपथ दिली राज्यपालान. आनी आज तेंचे हावजा भितर सगळ्या आमदारांक ते शपथ दितात. आनी ताका लागून सगळे कडेन सगळ्या राज्यां भितर अशेंच करतले. आनी मागीर कंबायनली 1-2 त्याच एक फायनल करतले टायम आनी डेट. आनी त्या भशेन आमकां सांगतले. स्पेक्युलेशनान कांय अर्थ ना न्ही. स्पेक्युलेशन कोण आपल्याक जाय जाय तशें करता न्ही. पळया गव्हर्नराक फाल्यां कोणूय मेळपाक शकता. गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाक गव्हर्मेंटाक एकटो वचून मेळटा ताका प्रोसेस आसता. तो प्रोसेस आसा तातूंत केंद्रांतल्यान एक आमची जी पार्लिमेंटरी कमिटी आसा ती मनीस डेप्यूट करतात. आमचो लिडर कोण तरी डेप्यूट करतात, निरीक्षक म्हणून, ऑब्जर्वर म्हणून तो येता. ते नंतर तो येतकच हांगा आमचे बरोबर उलोवप जाता. ताचें सगळ्या आमदारा बरोबर उलयतात ते. आनी कंबायन लेजिस्लेचराची बैठक करतात. आनी ती बैठक करून मागीर
नेता निवड करतकच आमी थंय वचून ते दितात हे गव्हर्नराक वचून मेळप आसता आनी गव्हर्नराक टायम घेवप केन्ना हें करप पूण हें सगळें वयर जेन्ना ठरतलें तेन्ना जाता म्हाका दिसता मोस्टली आतां होळी जातकच जावं शकता कारण जे 16 तारखे पयलीं जो शपथविधी वगैरे जावं जाय आमदारांचो तो फाल्यां जाता त्यामुळे ताचो आतां प्रॉब्लेम ना न्ही गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. भारतात नवे कोविड दुयेंतींचो आंकडो 2503 जाला. फाटल्या 24 वरांत 27 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 7 नवे दुयेंती सांपडल्यात जाल्यार कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. केंद्र सरकार 16 तारखेच्यान 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक कोविड वासीन दिवपाक सुरवात करतले. भारतात फाटले 24 वरांत 2503 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 27 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.72% दुयेंती बरे जाल्यात जाल्यार दिसपट्ट पॉझिटिव्हिटी रेट 0.47% आणि सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.47 जाला. जाल्यार केंद्र सरकार 16 मार्चा सावन 12 ते 14 पिराय गटांतल्या भुरग्यांक कोविड वासीन दिवपाक सुरवात करतले. हें कॉर्बेवॅक्स वासीन हैदराबादच्या बायोलॉजिकल इव्हान कंपनीन तयार केला. फाटल्या 24 वरांत 2503 नवे दुयेंती, 24 वरांत 27 मरणांची नोंद, 16 मार्चा सावन 12 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यांक वासीन दिवपाक सुरवात. भारतात 98.72% दुयेंती दुयेंस मुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. कांय दिसा सावन राज्यांत 10 सकयल कोरोना दुयेंती सापडपाक लागल्यात. कोरोनाची स्थिती आतां बरी नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शापोराच्या थळाव्या स्टॉल धन्यांनी आयज अंजुना पीआय कडेन कागाळ नोंद केल्या. बिगर गोंयकारांक भाड्यांनी दुकानां चलोवपाक दिल्यात. हे बिगर गोंयकार बेकायदेशीर कामांनी गुंतल्यात. तशेंच गिरायकांक आनी थळाव्यात पसरकारांक त्रास दितात. थळाव्यांच्या स्टॉलांनी घुसून लुकसाण करप्यांचेर बेगोबेग कारवाय करची तांणी पुलिसां कडेन मागला. ह्या प्रकरणाची सुमार 8 दीस आदीं कागाळ नोंदयल्ली पूण पुलिसांनी कांयच केलें ना. थळावे सांगतात हांगा कांय बायलांय स्टॉल चलयतात. त्यांच्या खातीर हो वेवसाय धोक्याचो जावन रावला अशें स्टॉल धनिया मदलो एक प्रवीण कुरुवेलकारान सांगलें. गोंया भायले स्टॉल धनी शेक गाजोवपाक लागल्यात आनी तेंचे दादागिरीक लागून स्टॉलां चलोवपी बायलांक वग्गी रावन वेवसाय करचो पडटा. हे लोक शिंदळी वेवसाय आनी घुवळी वखदां सारकिल्ल्या बेकायदेशीर कामांनी गुंतल्यात असोय थळाव्यांचो आरोप. कसली कारवाय करचे आदीं आरोप तपासून पळयतले अशें अंजुणाचो पीआय अवलेश देसायान तांकां उतर दिलां. आयकात. आयज ते हे शापोरा फोर्टाचे शॉप्स जे आसा लोकल शॉप ओनर्स आसा तेंच्यांनी येवन एक कंप्लेन दिली आसा रिगार्डींग ते म्हणटा की तेंचें म्हणणें आसा की थंयचे भायले लोक येवन धंदो करता आनी तांकां त्रास करता आनी ते भायले लोक जे आसा ते बाकीची इलिगल एक्टिविटीसान ते इनवॉल्वमेंट आसा म्हणटा. सो तेंच्यांनी आयज फर्स्ट टायम येवन हांगा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिली आसा. त्या कंप्लेनीचेर हांवें तांकां सांगलें आसा की तुमचें कितें आसा तें कंप्लेन हांव व्हेरीफाय करता. फॅक्ट जो ती एलिगेशन करता तो फॅक्ट हांव व्हेरीफाय करून ते कोण इलिगल एक्टिविटीसान सपोज कोण इनवॉल्व आसा जाल्यार तेंचेर हांव एक्शन घेता म्हणून तांकां सांगून समजूतकाय दिवन धाडले आसा. आनी सपोज जर तशें कितें जर तेंचे नजरेन जर येयत जाल्यार तांकां म्हाका पर्सनली येवन सांग म्हणल्यार ना जाल्यार आमचे थोडी लेडीज रिलेटेड थंय इशू जाता म्हणटा तें तांकांय सांगलें आसा की आमची पिंक फोर्स आसा ती 24/7 एवेलेबल आसा. कंट्रोल रुमार तेंच्यांनी कॉल करून पिंक फोर्स आपूण हाडून रियली लेडीज रिलेटेड सपोज जर कितें इशू आसा जाल्यार तेंच्यांनी तो तेंचे कडेन मांडून सॉर्ट आवट करून सपोज जर कितें एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार पुलीस स्टेशनार हाडून आमच्यान तेजेर लिगली एक्शन घेवपाक जाता. ग्रेवियन्सीस म्हणटा ते भायले लोक आवटसायड गोवन्स जे आसा ते म्हणटा थंय धंदो करता म्हळ्यार ते शॉप्स आसा तेंचे आनी ती शॉप्स घालून बसला थंय ते कस्टमर्सांक त्रास करता आनी इलिगल एक्टिविटीज आसा तितून म्हणटा ते तेंचे हें आसा इनवॉल्वमेंट आसा. सो ते आयज तेंच्यांनी कंप्लेन दिला. ते म्हणटा की हेजे पयलीं आमी पंचायतीक कळयल्लें मागीर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कळयल्लें सो तेंचेर आयज पर्यंत कांय एक्शन घेतलें ना म्हणलें तेंच्यांनी. आयज म्हाका येवन मेळ्ळा तें आनी तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट लेटर दिलें आसा सो एक्शन घेया म्हणून. इलिगल एक्टिविटीज म्हळ्यार ते एक एलिगेशन करता की ड्रग्सान ती इनवॉल्व आसा प्रॉस्टिट्युशनान इनवॉल्वमेंट आसा. सो ते व्हेरीफाय करपाक आमच्या स्टाफा थ्रू हांव ते व्हेरीफाय करता. सो आमी आमची पेट्रोलिंग बीट पेट्रोलिंग प्लस सिविलियन स्टाफ पेट्रोलिंग हें आमची रेगुलर चालू आसा. आयज पर्यंत आमकां तशें कांय मेळून आयिल्लें ना
आनी तांकांय सांगलें आसा सपोज जर तांकां स्पेसिफीक कोण मनीस आसा तो सपोज जर खबर आसा अमको मनीस या अमके एक्टिविटीसान सपोज जर आसा इनवॉल्व जाल्यार आमकां तेंचें नांव दिवन कितें आसा जाल्यार डिटेल्स दिया म्हणलां. सो तें व्हेरीफाय करता आमी आनी एक्शन घेता. जे फोटार शॉपां आसा आनी आमी त्या शॉपार आसता, चेडवां आसता, बायलां आसता, सगळे थंयसर सगळे बायलेच आसा. आमकां आतां कितें अशी वयतली खंयसर फुडल्यान रावतली जाल्यार आमकां भंय दिसता, कित्याक की सगळे जाण भायले आसा. कोण आमची चड अशी गोंयकारां अशी नासता, चेडे मनीस चड नासता, चडशी थंयसर आमी चेडवां आसता, बायलां आसता. सो कितें जालें जाल्यार आमी कोणाक ब्लेम करतली, मागीर गोंयकारांक करतली की भायल्या लोकांक करतली. आमचे थंयसर शॉपांचे आयज शॉपां लायली फाल्यां सगळी तोडफोड करता, आमची टेबलां काडून उडयता, सगळे मोडून तोडून उडयता. एका कोणाक आमी ब्लेम करतली. तेंच्यांनी भायली शॉपां लायल्या ते फक्त कपडे लावपाक येयल्लेले, बाकीचे अशे शो पीस लावपाक येयल्ले. बट गोंयकारांचो धंदो तेंच्यांनी लायला. आमी जे करताले ते तेंच्यांनी स्टार्ट केले. तेंच्यांनी जर ते स्टार्ट केले जाल्यार आमी कितें करपाचें हांगासर रावून. एकले चेडूं आसलें न्हू, तेणेन पयलीं कंप्लेन दिल्ली हांगासर. ताका अशें आमी आसली फुडल्यान तेन्ना अशें म्हणटाले कोणाक हाडटा तेंकां हाडा, म्हणजे शाणपणां सांगताले. आमी एक कंप्लेन दिलेली 4 तारखेक. तेजेर एक्शन जावना म्हणून आमी ताका विचारपाक गेलेले. किने कंप्लेन दिल्ली? पुलीस स्टेशनान दिल्ली. पुलीस स्टेशनाचेर किने कंप्लेन दिल्ली? की थंयसर आमच्या फोटाचेर इल्लिगल धंदो चलता आनी आमची जी चेडवां आहा न्हू तांकां ते त्रास करता. ताका लागून आमी येयलेले तांकां. मी कंप्लेन दिली तेजेर एक्शन काय जावंक ना म्हणून? ना, एक्शन कांयच जाल्ली गेली ना. आतां कितें दिलां एक्शन्स कितें दिलां? पीआयन तुमकां कितें सांगला? पीआयन आमकां सांगला की आपूण करता म्हणून. आतां कितें करता तें खबर ना. नेमके म्हाका सांग कितें जाता इलिगल एक्टिविटीज? इल्लिगल थंयसर चरस विकता. कळ्ळें? चरस विकता, बियरी विकता. बियरी म्हणजे ते इलिगलच न्हू, स्टॉलाचेर विकूंक शकना. मेन म्हणटा ते मायग्रंट. कळ्ळें? आमचे लोकल तसलें करिना. लोकलाची थंयसर कितें आहा, 10 ती 12 आसतली शॉपां. बाकीचे सगळे मायग्रंट जे आहा पळय ते आसूं कर्नाटकाचे, मागीर एमपीचे आसूं जावं कलकत्ताचे आसूं, थंयसरले आसूं, पूण ते करतात. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. हेल आनी सॅफ्रॉन हांणी तांचें सहकार्य वाडोवपा खातीर आनी नागरी तशेंच लश्करी बाजारांत नव्या हेलिकॉप्टर इंजनाच्यो संद सोदपा खातीर समजिकायेचे कबलातीचेर सय केली. पळयात पुराय बातमी. युक्रेन आनी रशिया हांचे मदीं आदींच झूज चल्ला आनी तिसरें महाझूज जावपाची भिरांतय आसा. भारताच्या लागच्या देशांक अर्थीक आनी लश्करी दोनांचे बाबतींत आत्मनिर्भरतायेचें म्हत्व कळटा. रशिया आनी युक्रेनाचेर खर अर्थीक निर्बंधा खातीर भारत आपल्या शस्त्रांच्या वाट्या खातीर नव्यो आनी पोरण्यो शस्त्रास्त्र प्रणाली सांबाळपा खातीर ह्या दोगांचेर निंबून आसा. थाकाय मेळपाचे नदरेंतल्यान कांय अडचणी आसात. देशांत संरक्षणाचे आत्मनिर्भरतायेचेर चर्चा करपा खातीर मोदीन उंचेल्या पावंड्यावयली बसका लेगीत घेतली. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आनी सफारान हांणी गोंयांत प्रशिक्षण आनी एसेंब्ली सेंटर सुरू करपा खातीर समजिकायेची कबलात केल्या. ह्या वेळार दोनूय कंपन्यांचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आनी वेवस्थापकीय संचालका सयत सशस्त्र दळांत वयल्या पावंड्यावयले पदाधिकारी हजर आसले. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत देशात संरक्षणाची आत्मनिर्भरताय वाडोवप ही मुखेल मोख. चड प्रगत लश्करी तंत्रज्ञान आनी गिरायकांक सवाय चड कार्यक्षम इंजिनां दिवप, ते खातीरचें संशोधन आनी विकास ही लेगीत भागीलपणाची मोख. ह्या उपक्रमा खातीर देशात सशस्त्र दळांची तयारी लेगीत वाडटली. ही येवजण 2023च्या शेवटाक चालीक लागतली. जातून 50 इंजिनांची दुरुस्ती करपाची तांक आसतली आनी येता त्या कांय वर्सांत पुराय क्षमतेची 150 इंजिनां वापरपाक तयार आसतली. जीव हे ह्या मळार 60 परस चड पात्र अभियंते आनी तंत्रज्ञांक कामाची संद दितले. वर्सा कणकणी रोजगारीचो आंकडोय वाडयतले. सुविधांनी हेर कार्यावळींच्या विस्ताराची तांक आसा. फुडाराक सिव्हील वा हेर इंजिनांचो आस्पाव जावं येता.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. माशेलांतल्या तारीवाड्यार आयतारा श्री साईबाबा भक्त मंदिरांतल्या साईबाबाचे नवे मुर्तीचे प्रतिश्ठापना आनी 6वो वर्सुकी सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. भाविकांनी उपाट गर्दी करून साईबाबाचे दर्शन घेवन तीर्थ प्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो. आयतारा फातोडेर साईबाबाच्यो काकड आरत्यो जाल्यो. उपरांत श्री आनी सव वळवयकार ह्या जोडप्यांनी महाभिषेक केलो. उपरांत पुरोहिताच्या हातांतल्यान देवता फल समर्पण, श्री गणेश पुजा, पुण्यवाचन, सार्वजनिक अभिषेक, पूर्णाहुती अभिषेक आनी महापुजा जाली. दनपरा आरत्यो गारणे घातले आनी त्या उपरांत भाविकांनी साईबाबाचे तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो. ह्या निमतान पुराय गोंयभरच्या साई भक्तांची सांगोळडेच्या श्री साई देवळा कडल्यान ते तारीवाडो माशेल हांगा वारी काडली. साई भक्तांनी सेवाभावान वारी पुराय केली. पळयात कांय खीण. हांगा आयज नवीन मुर्तीचो प्रतिस्थापना सुवाळो आयज हांगा सोबीत तरेन जाता. त्या सुवाळ्याक हे जमनपात आमच्या वाड्यावयले भौमानेस्त प्रताप शिवाजी वळवयकार आनी तेंची घरकान निधी प्रताप वळवयकार यांच्या यजमानपणा खाला हो सुवाळो जालो. ह्या देवळाचो कांय तुमकां म्हायती सांगता ती अशी गोंयचे म्हणजे पणशी वाळपयचे पणजी पेडणेचे आभाजी पणशीकर जे साई प्रचारक म्हणून मुंबय तशेंच इंग्लंडाक काम करताले ते जवळ जवळ 1974 ते 75 साली ह्या वाड्यार येयले आनी आमच्या वाड्यावयले भौमानेस्त तुकाराम बाबय सावंत ह्यांच्या घरान तेंच्यांनी 7 दिसाचो साई सप्ताह केलो आनी ह्या वाड्यार साईबाबाचे साईमय करून सोडले. गोवा 365 खातीर माशेलांतल्यान श्वेता गांवकार. गोंयांत गरमी वाडल्या. आयजय गरमी तशीच उरतली. चडीत तापमान 38 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वचूं येता. 14 मार्चा सावन फुडले 5 दीस राज्यात हवामान सुके उरतले. ह्या सप्तकात पावसाची शक्यताय ना. हवामान खात्याचो अदमास. चडीत आनी उणें तापमान 38 आनी 23 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. 24 वरां उपरांत चडावत तापमान सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी कमी जातलें, जे फुडले 3 दीस तशेंच थीर उरतलें. आयज जशें कांय वाठारांनी दव आनी धुकें पडलें तशेंच तें फाल्यां पडटलें. मळब नितळ उरतलें. हवामान खात्याची कसली खाशिलेशी शिटकावणी ना. आयज गोंयांत गरमी. आयच्यान फुडले 5 दीस सुकें वातावरण. चडीत आनी उणें तापमान 38 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. आयज मळब नितळ. फातोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुकें. लोकांक वा नुस्तेमारी करपा खातीर दर्यांत बोटी घालप्यांक विशेष सुचोवणी ना. आईएमडी के जो वेदर ऑब्जर्वेटरीज हैं पणजी और मरमगांव में, ये दोनों स्टेशनों में कल यानी कि 13 मार्च को मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 37.2 डिग्री सेल्सियस और 37.4 डिग्री सेल्सियस. पणजी में जो 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दैट वाज 5.1 डिग्रीज हायर दैन इट्स नॉर्मल वैल्यू. और मारमगांव में जो 37.2 रिकॉर्ड किया गया दैट वाज 5.3 डिग्री सेल्सियस हायर दैन द नॉर्मल वैल्यू. तो it's normal that on a single day when maximum temperature reaches 36 or 37 degrees, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहता है particularly over a coastal station like Goa, if the maximum temperature is persisting beyond 37 degrees for more than one day, और अगर उसका जो नॉर्मल से फ़र्क है वो 4.5 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, that can result in heat wave conditions. हीट वेव बोले तो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट होता है उसके ऊपर
कैलकुलेट करते हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एक जगह का अगर वो कोस्टल स्टेशन हो तो 37 डिग्री से ऊपर हो और 4.5 डिग्री से ज़्यादा वो नॉर्मल से बड़ा हो तो ऐसे सिचुएशन 48 आवर्स के लिए परसिस्ट कर रहे हैं तो सेकेंड डे को हम हीट वेव डिक्लेअर करते हैं। गोंय हवामान खात्याच्या आदारान गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।